इलेक्शन आमच्याकडे कसले पद असू, जबाबदारी कितली दिली असू, परंतु एक बूथाची जबाबदारी आम्ही प्रत्यक्षात आम्ही जर घेतली आणि 15 प्रमुख आमच्या सगळ्यांना मिळून तो बूथ जर कॅटर करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाका दिसता जे कितें मार्जिन भारतीय जनता पार्टीचे आसा त्या मतदारसंघात किंवा साऊथ गोवा तेतून निश्चितपणे आम्ही आनी एक खंय तरी 100 मतांची भर काडपाचो प्रयत्न जर प्रत्येकान जबाबदारी घेतली जाल्यार म्हणजे आमच्या अपेक्षे भायर रिजल्ट येतलो अशें म्हाका सांगत दिसता आणि ती जबाबदारी तुमी कोणी करची अशी हात जोडून विनंती करता. आणि व्हेरी फ्यू सीट पुराय देशात हार्डली असे 10 ते 12 सीट्स असलेले त्या जाग्यार एकाच भारतीय जनता पार्टी निवडून येता पण एकूच मनीस 5 जापी निवडून येवप हे खूप कमी सीट आसा आणि निश्चितरित्या आमकां अभिमान आसा, आमच्या कार्यकर्ते म्हणून अभिमान आसा. कडे अजून तिकीट डिक्लेअर जावंक ना तरी सुद्धा आम्ही दक्षिणेतले ऑफिस ओपन केले, आम्ही उत्तरेतले ऑफिस ओपन केले. आमकां खात्री आसा, आमकां विश्वास आसा जाता तितके बेगीन आमकां तुमकां जाय तोच कॅन्डिडेट परत एकदा हांगासर निवडून येवपाचो आसा. आमकां तुमकां जाय त्याच कॅन्डिडेटाक तिकेट मेळपाची आसा. काही बंधन असल्या कारणान हांव डायरेक्ट तरी नाव घेतना तुमकां सगळ्यांक कळा. जय जय श्रीराम. भारतीय जनता पार्टीचा अब की बार